हेर राज्याच्या तुळेत गोंयांत ते प्रमाण हवेचे प्रदूषण जाल्ले दिसून येना। अशें आसले तरी पोरूं वर्सा केल्ल्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण कुंडय उद्देगीक वसणुकेंत सगळ्यांत चड म्हळ्यार 98 AQI प्रदूषण आशिल्ल्याचें दिसून येता। ते उपरांत कुंकळ्ळी उद्देगीक वसणुकेंत 96 AQI प्रदूषणाची नोंद जाल्या। पळोवपाक गेले जाल्यार कुंडय, कुंकळ्ळी, तुयें आनी आमोणा ह्या सारकिल्ल्या उद्देगीक वसणुकांनी सगळ्यांत चड हवा प्रदूषण जाला। लोकवस्ती आनी वेवसायीक वाठारांनी हवेची गुणवत्ता समाधानकारक आसा। गोंयांतल्या कांय वाठारांनी चड प्रमाणात प्रदूषण जाला, ते खातीर प्रदूषण नियंत्रण मंडळान उपाय येवजण करपाची गरज आसा। हालींच जाल्ल्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्स म्हणजे पॉल्युशन कितलें आसा हेचेर जो रिपोर्ट येता ताका एअर क्वॉलिटी इंडेक्स म्हणटात। त्यानुसार देशभरान पळयलें जाल्यार गोंयांत सिच्युएशन सॅटिस्फॅक्टरी जरी दाखयता आसली तरी सुद्दां रेजिडेन्शियल परस इंडस्ट्रियल एरियेनी सगळ्यांत चड पॉल्युशन आसा अशें ह्या रिपोर्टांसून फुडें येयल्लें आसा। पळोवंक गेलें जाल्यार हो रिपोर्ट जो आसा तो फाटल्या वर्सा नोव्हेंबरान केल्लो आनी ह्या एअर क्वॉलिटी इंडेक्सा प्रमाण सगळ्यांत चड पॉल्युशन गोंयांत जर खंय जाता जाल्यार ते कुंडय इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाता। त्याच्या खाला कुंकळ्ळी इंडस्ट्रियल इस्टेट आसा थंय हे पॉल्युशन चड जाता। कुंडय इंडस्ट्री जर धरी जाल्यार AQI जो आसा कुंडय इंडस्ट्रींतलो तो AQI 98 आसा आनी त्याच्या उपरांत कुंकळ्ळीचो जो आसा तो 96 आसा। त्याच्या उपरांत येता पणजी शहरान सुद्दां पॉल्युशन चड आसा, त्याचो AQI जो आसा तो 92 आसा अशें दिसून येयला। आमी पळयलें जर रेजिडेन्शियल एरिया जितून पॉल्युशन कमी आसा हितून जर सगळ्यात कमी म्हणजे गोंयभरांत सगळ्यात कमी जर एअर पॉल्युशन खंय आसा जाल्यार ते बायणा हांगासर आसा। त्याचो AQI सगळ्यात लोवेस्ट म्हटल्यार 37 आसा। त्याच्या फाटोफाट म्हापसा एरियेन सगळ्यात कमी पॉल्युशन आसा अशें रिपोर्टांतून फुडें येयला, त्याचो AQI 43 आसा आनी त्याच्या उपरांत कुडचडे हांगासर 43 AQI येयल्लो आसा। ही पर्सेंटेज असली सगळ्यात हायेस्ट आनी लोवेस्ट हेची। आतां ही पर्सेंटेज जरी देशभरान पळयली आनी ती सॅटिस्फॅक्टरी अशें जर रिपोर्टान येयला तर ह्या AQI प्रमाणान गोंयांत सगळ्यात चड जे पॉल्युशन जाता ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीन जाता आनी रेजिडेन्शियल जाग्यांचेर कमी पॉल्युशन जाता हे फुड्यान येयल्लें आसा। गोमंतक TV खातीर गौरीश गांवकार।